नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर येवकार. हांव गौरीश परब बामणकर. आवाज गोंयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर. गोंयांत अपघाताचें सत्र चालू आसा. वेर्णा काणका हांगासर दुचाकी आनी कारी मदीं भिरांकूळ अपघात घडलो. ह्या अपघातांत दुचाकी चालक डिलन फर्नांडीस हाका गंभीर दुखापत जाल्ली. थळाव्यांनी बेगोबेग पुलिशीक आनी अँब्युलन्सीक कळीत केलें, मात अँब्युलन्स वेळार पावोंक नाशिल्ल्यान डिलन फर्नांडीस हाका खासगी गाडयेंतल्या लागसरच्या हॉस्पिटलांत उपचारा खातीर दाखल केलो. ताची गंभीर स्थिती आशिल्ल्या कारणान दोतोरांनी ताका जीएमसीन शिफ्ट केलो. पुलिसांनी घडणूक थळाचेर वचून अपघाताचो पंचनामो केलो. फुडलो तपास चालू आसा. किती झाले म्हणतात? खंय झालं ऍक्सिडेंट? काणका मोटरसायकल काराचेर मारली ते आमी पळोवंक ना कसो जालो तो, पण गाडी कोण करता की कार भितर वयताली, मोटरसायकल मारली स्पिडीन वचून डॅश जालो. खंय झालो आता? वेल्ला काणका. वेल्ले काणका म्हणजे फोर व्हीलर परा सायडीचेर येताली. फोर व्हीलर अंजुनासून काणक्या येताली आनी हो काणक्यासून अंजुना वयता. ओके. कितें इंजरी कोणाक? इंजरी मातसो तोंड आपणला ॲम्ब्युलन्स अशी आपोवपाक मातसो टायम लागलो, म्हणून आमी लोकलांनी डिसिजन घेतलें की कोणाची गाडी आपोवन ताका हांगा हाडचो, म्हणजे कोणाचो जीव वाचचो आमी घेवन येयलो. आता कितें रिफर केला ताका? अशें म्हणटा जीएमसी जीएमसीन घेता बरो आसा एक्चुली. चलता जालो ना चलत ते पांयांक हातांक पांयांक कांय ना, तोंडाक चडला. खंयसरलो भुरगो? आमकां कांयच खबर ना पयलीं. आमी हेच अर्जुनार बरें हितून हाडलो ताका. तुमी हाडला. गुन्यांव फाट्यान पाटो पणजे हांगासर धाड घालून 12 लाख रुपया मोलाची 91.934 ग्राम MDMA घोळी वखदां जप्त केली. ह्या प्रकरणात पुलिसांनी कर्नाटकांतल्या उडपीच्या साजीर मोहम्मद अली, मोहिद्दीन PM अब्दुल्ला, आश्मीन आणि मोहम्मद अहमद सुहेल ह्या तिगा दुबावितांक अटक केल्या. तांच्या कडल्यान एक कार आणि ड्रग्स तस्करी खातीर वापरिल्ले 7 मोबायल फोन जप्त केल्या. जाल्यार हणजूण पुलिसांनी आसगांव आणि पिकेन पेडे ह्या वाठारांनी धाड घालून सुमार 3.93 लाख रुपयाचे कोकेन, MDMA आणि चरस जप्त केले. तशेंच ह्या प्रकरणात पुलिसांनी दोगा दुबावितांक अटक केल्या. अटल आसराचे सगळे अर्ज 15 जून मेरेन निकालांत काडटले आणि ते तांच्या खात्यांत जमा करतले. घरां बांदपा खातीर गरजेवंतांक 1.5 लाख रुपया दिवपाची येवजण आसा. पूण सरकारी येवजणेचो गैरवापर जाल्यार सरकार कारवाय करपाक फाटीं सरचें ना. तशेंच अटल आसरा खाला घरां बांदपाचे पुरावे सादर करप गरजेचें आसा. येवजणेंतल्या पयशांतल्यान भुरग्यांनी जर गाडयो घेतल्यो जाल्यार गाडयो जप्त करून तांचेर खर कारवाय करतले अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान स्पश्ट केलां. सँक्शन लेटर दिवपाक तुमकां आपयता म्हणजे परत सांगता, तुम्ही आतां कोणाक ताका काम करूंक लायला पळय गवड्यांक बी न्हू, ताका काम करूंक लाया. कोणाचें पत्र तुमकां हाडपाचें ताका लायात हांव सांगता. 30 तारखे पयलीं पयशे 75,000 रुपया 100% तुमच्या अकावंटार येतले, ही म्हाजी गॅरंटी आसा. जितक्या जाग्याचेर कॅम्प घेतल्या तितक्याय जाग्याचेर मंत्री आमचो गोंय भराचो भोंवत आसा, वेगवेगळे कडेन ह्या कॅम्पाच्या निमित्तान तोय स्वता वयता आपल्या स्टाफा बरोबर आनी सगळ्यांक पोटतिडकीन काम करून घेता. हे कित्याक तर आमकां खरेंच लोकांक गरज आसा आनी त्या लोकांक ते पयशे मेळोंक जाय म्हणून ह्या 30 तारखे पयलीं पयले 75,000 रुपया मेळटले. उरलेले 75,000 रुपया 15 जून पर्यंत आमी दितले. 15 जून म्हणजे तुमी लक्षात घेयात, एका म्हयन्यात तुमकां 1.5 लाख रुपया मेळटलो. म्हणल्यार तेय बी कशें जाता, 75,000 रुपया घराक फोडलेल्याचो फोटो मारूंक जायो, ओके, ती बिलां लावंक जायी आनी परत तेजी रिसीप्ट असोच कॅम्प घेवन ते अशें सांगायतले तुमी वांगडाच दिवपाक जाय. त्याच्या उपरांत उरलेल्या 75,000 रुपया गाडी घेवन पयशे दिले जाल्यार येवचे ना.
नातवांक बी गाडी घेवन दिवपाची नाही जाल्यार जर तें जायत न्ही जाल्यार आमी उरलेल्या 75,000 दिवचे आसा दिल्या ते सुद्दां परत करतले कोण जर सकाळ आमकां गाडी घेतल्या म्हणटा ती गाडीच परत करतले ऑफिस हांव खोटें सांगना थोड्या जाणांक संवय जाल्ली आहा सरकार ज्या कामाक जे पयशे दिता ते त्याच कामाक ते पयशे यूज करपाक जाय दुसऱ्या कामाक न्हू म्हणून कृपा करून गोंयभरच्या लोकांनी समजचें 3 लाखाच्या सकयल जेचे इन्कम आसा ताणेंच ह्या स्किमीचो बेनिफीट घेवचो 3 लाखाच्या वयर जेचे इन्कम आसा ताणें ह्या स्किमीचो बेनिफीट घेवचो न्ही आमकां जर चुकून कळ्ळें कोणी जर चुकून कंप्लेन केली जाल्यार ताका ते पयशे परत रिवर्ट करचे पडटले म्हणजे सरळ म्हणलें आसा केल्ले आसात आनीक जे बेनिफिशरी एन्टायटल जातात तांकां बेनिफीट आमकां पावसाच्या पयलीं घालपाक जाय आनी त्या उद्देशान आमी संपूर्ण मतदारसंघां भितर आतां प्रत्येक दिसा प्रत्येक मतदारसंघां भितर कॅम्प लायिल्ले आसा हो 5वो कॅम्प जावन आसा आतां पर्यंत आमी प्रोसेस केल्ले ते सादारण 600च्या वयर अर्ज आमी आयज प्रोसेस केले आनी म्हाका दिसता की 4-5 दिसांच्या भितर तांचे बेनिफिशरीच्या अकाउंटाचेर पयशेय वतले. मोती डोंगरावयल्या घरांच्या कौफुसां सुटना मोती डोंगरावयल्या जमनीत जी घरां आसात ती जमीन आखे कॉम्युनिदादीची कॉम्युनिदाद आपली जमीन सोडपाक कशीच तयार ना आनी तांकां ही जमीन खाली करून दिल्ली जाय पूण मडगांवच्या आमदाराच्या आदाराक लागून ह्या घरांच्या अजूनय कारवाय जाल्ली दिश्टी पडना उच्च न्यायालयान बेकायदेशीर घरां सरसकट मोडून उडोवपाचे आदेश दिल्ले दुसऱ्या वटेन सरकार कॉम्युनिदाद जमनी वयली घरां कायदेशीर करपाक सोदता ह्या बोवाळांत मोती डोंगरावयल्या घरांचे भवितव्य कितें असो प्रश्न उपरासले बगर रावाना. मोती दोंगरावेल्या घरांचे कोफुसांव सुटना मोती दोंगरावेल्या जमनीत जी घरां आसात ती जमीन आखे कॉम्युनिदादीची कॉम्युनिदाद आपली जमीन Mudi Dongar's full area where illegal constructions are going on is in the High Court. And in the High Court, this has been given to us as status quo, the verdict that had come. After that, in 2019 also the court came up, but nothing has happened. Concrete things have happened there. सगळे झाले न्ही आणि आयडेंटिफाय जाल्या सुद्धा होय सगळे आयडेंटिफाय हे कोण डिमॉलिशन नोटीस काढ मागीर ते एपीला गेले न्ही. ओके सो मुखारलो प्रोसिजर तुमगे कितें आसतलो But now when the High Court resumes, then the High Court itself has to bring this up. Of course, our advocate will go and ask for the commencement of these proceedings, but it is the High Court's case because they have come under that 3 of येस PIL 3 of 2025 or 24, I think it's 25, sorry. आशिल्ली मडगांव पालिकेन ह्या घरांचो सर्वे लेगीत केल्लो आता ही बांदकामां वाढून 325 पाव अनेक इंटरेस्टिंग हें आसा म्हणल्यार कांय वर्सां आदीं जेन्ना मोती दोंगरार सर्वे जाली त्या टायमार म्युन्सिपालिटीन स्वता 112 स्ट्रक्चर्स आयडेंटिफाय केली 112 घरां समजला. आतां जेन्ना आमी पळयतात की रिहॅबिलिटेशन कितें तरी करपाक सोदता तेन्ना 325 स्ट्रक्चर्स म्हण दाखयता. आतां ती एडिशनल कशें येयली खंयच्यान येयली तें आमकांय खबर ना सांगपाक. आनी जेन्ना 112 स्ट्रक्चर्स हे जाल्ले आहा आयडेंटिफाय जाल्ले आहा थ्रू म्युन्सिपल सर्वे आनी नोबडी एल्स बट थ्रू एक्चुअल म्युन्सिपल सर्वे जाल्यार ती 325 कशी जाली. आनी दुसरें म्हणलें जाल्यार 112 युनिट्स आहा जाल्यार म्युन्सिपालिटीन आतां एसेसमेंट केल्लें आहा फॉर हावस टॅक्स फाटीं पार्लिमेंट इलेक्शना पयलीं तुमकां खबर आसा सगळें गाजलें तें तातूंत 112 परस कितलेशे प्रमाणान सुबेज युनिट्स एसेस केल्ले आहा. सो म्युन्सिपालिटी हॅज गॉन एगेन्स्ट देअर ओन सर्वे म्हणल्यार जाता कित्याक म्युन्सिपालिटी सर्वे 112 दाखयता आनी नेरली 200-300 सुमार हें दाखयता प्रिमायसीस एसेस फॉर हावस टॅक्स. आनी वर्स्ट म्हणल्यार सांगपा म्हळ्यार हेंचे भंग दिसता म्हाका कित्याक आनी बरोवन दिल्लें आसा मडगांवच्या आमदाराचें ऑफीस हेल्प करतालें तांकां हे एसेसमेंट करपा खातीर
आनी तातूंत तांचे कडेन बरोवन घेतल्या की माय स्ट्रक्चर इज इलिगल अँड आय एम ओनली आस्किंग फॉर हावस टॅक्स अँड आय वील नॉट ऑब्जेक्ट इफ इट इज डेमोलिशमेंट हे सगळें बरोवन दिल्लें आहा समजा त्या टायमार तांकां कोण सेव करपाक शकता ते आतां पळोवपाक पडटलें कित्याक अननेसरी पयशे ते बरे बरे आहले एक फावटीन स्वता ते बरोवन घेतिता थ्रू मारगांव MLA ऑफिस समजलें आनी आज तो म्हणटा की जब तक मैं हूँ कोई हात नाही लगायला हेणी तांकां वयल्यान त्रासाक घातल्या आयडेंटिफाय करून बरोवन दिवन की आमी इलिगल आहा म्हणे हे त्या लोकांनी नियाड करपा जाय की हे भाशेन तो फटयत म्हणटा सगळ्या लोकांक जे पर्यंत ते तांकां वोटींग हे आसतलें त्या टायम पासून तांकां सांबाळपाक सोदतालो तो नाजाल्यार तांकां हे भाशेन तांकां रस्त्यार घालपाची तेजी इच्छा आसतली आनी कांय ना बरें गोमंतक टीव्ही खातीर मडगांवच्यान गौरांग प्रभू मलकर्णीकर. राष्ट्रीय दर्या विज्ञान संस्थेन म्हादयेचेर केल्लो अहवाल पुरायपणान पक्षपाती आशिल्ल्याचो आरोप दक्षिण गोंयचो खासदार विरियातो फर्नांडीसान केला. ह्या अहवालात राष्ट्रीय दर्या विज्ञान संस्थेन वास्तवाकडे पुरायेन दुर्लक्ष केला. IISc, IIT मुंबय, ATRI आणि नार्वेच्या उदका संशोधन संस्थेन म्हादयेचें उदक घुवणायलें जाल्यार कितें दुश्परिणाम जातले त्या विशीं आदींच शिटकावणी दिला आनी अशें आसतना लेगीत दर्या विज्ञान संस्थेच्या अहवालात वेगळेच मुद्दे मांडला अशें विरियातो म्हणटा. काल आम्ही मुख्यमंत्र्याचे रिएक्शन पळयलें की तो सांगता की आपूण तो अजूनही रिपोर्ट पळोवना म्हणून. आता हो रिपोर्ट एप्रिल 2024 आयला म्हणजे जवळपास 1 वर्ष जाऊन गेले आणि सरकार जे म्हणता मुख्यमंत्री म्हणता की म्हादय आपल्या आवयपेक्षा व्हडली की हांकां कितलो सिरियसनेस आसा म्हादयचेर हें दिसून येता. 1 वर्ष जो रिपोर्ट येता आणि सरकाराक टाइम ना तो रिपोर्ट पळोवपाक विच शोज दॅट वॉट अँड हाव सिरियस दे आर अबाउट म्हादय डायव्हर्जन. गोवा प्रदेश काँग्रेस कमिटीचो स्टँड म्हादयचेर हो कायम उरतलो. वी विल मेक शुअर की जे डायव्हर्जन थंय इलिगल पद्दतीन जे चल्ला हाचेर गोय प्रदेश काँग्रेस कमिटीचो विरोध आसतलो आणि वी विल फायट टू प्रोटेक्ट अवर रिवर म्हादय. Even high command had told, म्हाका 2 वर्सां पयलीं न्ही, you have to fight for Goa, let them fight for Karnataka. This is your right. How can we allow somebody else to dictate terms? But do you all keep a discussion on these things? No, not required at all. When we are backing the government न्ही, आम्ही गोंयच्या सरकाराक बॅक करता, win this case. But थोडे म्हयने जाले we got in touch with some NGOs in Karnataka. तांकांय आमची भासाभास जाली, डिस्कशन जाले, we shared notes and they were also convinced that yes, गोंयांत न्ही कर्नाटकूय डिस्ट्रॉय जावपाचें आसा. आता ते NGOs तांच्या सायडीक लढाई स्टार्ट केल्या. They have been having extensive awareness programs there. Belgaum district, Khanapur district, people are now angry. ते म्हणटा आमकां डायव्हर्शन नाका. Because the Mhada is diverted, they are also destroyed. Secondly, एक महाजन कमिशन म्हणून आयिल्लें खूब वर्सां पयलीं. इट इज अबाउट डिसायडिंग खंयचो एरिया महाराष्ट्राक पडटले, खंयचो एरिया कर्नाटकाक पडटले. याद आसा खुबशीं झगडीं जातालीं, लोक रायट्स जाल्ले, मेल्ले. What did Mahajan Commission say? Some areas they say it belongs to Maharashtra, some areas belong to Karnataka. When this thing has not yet been implemented, तुम्ही हे म्हादय which is आमकां खबर ना त्या सायडीक गोंयचे तर आमी फायट करता आमकां जाय म्हण. Between Maharashtra and Karnataka there is a dispute which will go which side. Then how can you divert, how can you build these dams when Mahajan Commission has not been implemented? Legally पळयत जाल्यार खुबशे आसा. हे गोंयच्या सरकारान हाडपाक जाय, यूज करपाक जाय all these argument. They have to get in touch with Karnataka, this Maharashtra. If you tell me I will initiate talks with Maharashtra rather than Karnataka, बाबा तुम्ही त्रासान तुमचे हे केला, बंद केला. Let's join the hands and fight. शुक्रारा दिवचल मालांतल्या लाटांबडचे पंचायत वाठारात चलपी बेकायदेशीर चिरे खणीचेर खण खात्यान धाड घातली आणि ह्या वेळार चिरे खणपाक लागपी कांय माकनाय तांच्यांनी जप्त केली. दिवचलच्या उपजिल्लोधिकाऱ्याच्या मार्गदर्शनाखाला ही कारवाय केल्ल्याचें कळटा. दिवचल तालुक्यातल्या लाटंबारचे मये आणि हेर कांय सुवातींचेर बेकायदेशीरपणान
चिरे काडपाचो वेवसाय नेटान चालू आसा. हे बेकायदेशीर चिरेखडींचेर खड खात्यान धाड घालतकीच कांय दीस चिरे काडपाचो वेवसाय बंद आसता आनी थोड्या दिसांनी परत हो वेवसाय नेटान चालू जाता. दिवचल तालुक्यातल्या लाटंबरसे पंचायत वाठारांतल्या उसप वाठारांत बेकायदेशीरपणान चालू आशिल्ले चिरे खडीचेर शुक्रारा सांजे धाड घालून चिरे काडपाक लागपी मशिनरी जप्त केली. दिवचलचे उपजिल्लोधिकारी नेहाल तळावलेकर हांच्या नेतृत्वा सकयले टिमीन ही कारवाय केली. हे खडीचेर सध्या पुलिसांची देखरेख आसा. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण फाटल्या वर्सा ऑगस्ट म्हयन्यांत लेगीत हे चिरेखडीचेर धाड घालून मशिनरी जप्त केली. आतां पळोवचें पडटलें खड खातें हे बेकायदेशीर चिरेखडीचेर कितें कारवाय करता तें. गोमंतक TV खातीर दिवचलच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत. गोंयांत गोंयकारांक नाल्ल सध्या कुस्तार जाला. रानटी जनावरां तशेंच सैमीक आपत्तीक लागून नाल्लाचें उत्पादन सामकें देंवलां आनी अशें सगळें आसतना नाल्लकारां मुखार एक नवें संकश्ट उप्रासलां. फोंडे आनी धारबांदोडे म्हालांत एका विशिश्ट प्रकाराच्या रोगाक लागून माडाचे माड जमनीर आडवे जावपाक लागल्या. पळोवयात हो स्पेशल रिपोर्ट. फोंडे आनी धारबांदोडा म्हालांत माडांचेर रोग आयला. माडाचे माड अशे जमनीर कोसळून पडपाक लागल्यात. फाटली 2-4 वर्सां जालीं खंय हे रोगाचो खेव आयला. आमचे हांगासर माड आसले ते सगळे माड हे खंयचे तरी रोगान येवन सगळे काबार जाले. हांगासर म्हाजे शेजाऱ्याक आमचे चुलत भावाचे आहा तेंचे सगळ्यांचे आहा आनी सगळेच माड काबार. खंयचो रोग येता तोच कळना कितें. आनी ताका लागून आयज माड लावप म्हणल्यार हो मोठो एक परिणाम मोठो जाल्लो आहा. माड लायिल्ले आमकां खावपाक मेळना म्हण त्या खातीर आमकां एक रोगाचेर उपाय म्हणतो सोदून काडचो सरकारान अशें आमी एक हें करता. आमी एग्रीकल्चरान पोरव पयल्या आसा आमी कळयता पूण तेंचे कडेन जो ICRान हितून कळयल्लें पूण थंय सुद्दां तेंचे कडेन उपाय ना ICRान. सो केन्ना सुन रोग पसरला? एका आतां जालें 2-4 वर्सां जालीं म्हाका दिसता एका ह्या रोगाक. आतां ह्या वर्सा चड जाला. आतां हेवटेन सगळे लायनीक सगळे माड कंप्लीट काबार जाले सगळे. हय हो माड त्याच हेका लागून तेन्ना एका आमी पळयला पळय हांगा पळय हें करून पळयलें म्हळ्यार ते आमकां मेळना. बारीकसो किडो कसो दिसलो आमकां हांगा. एक किडो बारीकसो दिसलो आनी तितून तो माड कंप्लीट गेलो मागीर. आनी मरता म्हण केन्ना कळटा जेन्ना सगळे पळय होता माड पळय तो आतां ताका हें लागलेलें तो कसो दिसतालो माड वयल्यान खायत सामको सकयल्यान दिसलो. जेन्ना सगळी चुट्टा बावली तेन्ना मागीर कळटा माड मेलो म्हणून. तेजे पयलीं कांयच कळना तेंची. तेन्ना हेजे गोवोरमेंटान हेजे उपाय करपाक जाय. शिवडीच फक्त अशी वयता आनी शिवडी केन्ना कळटा ती सगळें खावन जातकूर मुळा वयतकूर मागीर तो असो हे पडटा आनी तेन्ना कळटा माड मेलो म्हणून. ना उपाय काय करूंक मेळना ताका. आनी लागीं ना न्हू तो वयर वचून हें करतलो. आतां हांगा लागीं म्हणून आमकां कळ्ळो हांगा आमी खाप म्हणून पळयलें तेन्ना उपाय नासलो तेजो खाप म्हणून. पयलींच वानर, खेती, शेकरो हे सारकेली रानटी जनावरां शेतकारांक उपद्रव थारता आसतना आतां हे अशे तरेच्या रोगान भाटकार कुळागरकारां मुखार नवें संकट. म्हटल्यार नाल्लाची जर ओडपाक 2 कारणां आसा. एक म्हळ्यार खेती आसा, शेकरो आसा आनी हो रोग. ह्या 3 हितून माड मेले आनी जो लागता पळय तो खेती आनी शेकरो म्हणटा तो एक बारीक फळ आसता तेच खावन काबार केले. म्हणजे जो नाल्ल जावपाचो आहा तो नाल्ल आयज जायना ताका लागून आयज रेट वाडलेलो आहा. ह्या भाटान अशें कितें समज एक भाटान समज 5-6 हजार नाल्ल मेळटाले त्यात 1,000 मेळपाची परिस्थिती ना अशी हे जाल्ली आसा. सो शेतकारांक नुकसान जाल्लें. शेतकऱ्यांक नुकसान जाल्लें आनी हेजे गोवोरमेंटान खरें म्हणजे हें करून जालें. फॉरेस्ट म्हणटा कितें खेती पडटकूच तुमी नाल्ल हाडून तुमी आमकां एकठी करा. कशें हाडटले पुरोडो नाका आमकां नाल्ल हाडून तुमकां दाखोवपाक बोणे हाडून दाखोवपाक. पोरू वर्सा खंय चड पावस जाल्ल्यान माडाच्यो शिवड्यो कुसल्यो. हे शिवड्यांचेर 2 तरेच्यो किडी बुराक मारून तातूंत खंय तांतयां घालतात. हाचेर उपाय आसा. जे शेतकाऱ्यांनी उपाय केला तांचें लुकसाण जाल्लें ना म्हणून धारबांदोडेच्या विभागीय शेतकी अधिकाऱ्यान सांगलें. माडाक न्ही मुख्य जी शिवडी आसता तिका रायनोसरस बिटल किंवा रेड पाम विवील म्हणून 2 प्रकारचे जे बिटल्स आसता ते थंय शिवडेक बुराक मारता आनी थंय आपली अंडी घालता.
सो कितें जाता पावसान जेन्ना गेल्या वर्साक जेन्ना पावस खूब पडलो तेन्ना ते शिवडेन उदक भरून ते बुराक जाल्ल्या शिवडेन उदक भरून थंय शिवडी कुसली बऱ्याच जाणांची. सो कमी वेळान खूब पावस पडल्या कारणान त्या वेळार प्रत्येकाक पाडेली उपलब्ध जावना किंवा वयर वचून वखद घालप जर केलें जायत पाडेली घेवन जर ती शिवडी निवळ करून मँगोझॅप म्हणून वखद मेळटा तें जर त्या शिवडीन घालून ती शिवडी निवळ करून वेवस्थीत वखद लायलें जायत जाल्यार जे माड मरता तेंचेर उपाय म्हणून ते करपाक जाता, ते माड वाचूं शकता. एक प्रत्येकाचे एक 5-6 अशे गेल्ले आसा, म्हणजे मोठ्या प्रमाणात अशें ना, पण थोड्यांनी काळजी घेतली. तेंचे जे ल्हान माड आशिल्ले त्यांची खुबश्या शेतकऱ्यांनी काळजी घेतली आपली वेवस्थीत वखद लावन आणि तेंचे माड वाचलेले बी आसा. सो मेन डिजीज तेकाच लागून जाला. हय हय हय. सध्या गोंयांत फकत जमिनींचो वेव्हार चल्ला. गांवांनी लोक आतां आपल्यो जमिनी भाटां कुळागरां विकपाक लागल्यात. दुसरे वटेन जे शेतकार अजून शेतां भाटां सांबाळून आसात तांकां रानटी जनावरां आनी हे अशा रोगांचो खेव बादपाक लागला. शेतकारांचे हे समस्येचेर उपाय काडपाक सरकाराक अजून येस आयिल्लें ना ही वस्तुस्थिती. सरकारान हेजेर गंभीर दखल घेवची आनी ह्या शेतकऱ्यांक नुकसान भरपाई दिवची अशी मागणी शेतकरी वर्ग करीत आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर स्वप्नेश च्यारी. कलांगूट खोब्रावाड्यार दर्यादेगेर आशिल्ली सैम संपदा कोणे तरी नश्ट केल्ल्यान शेनवाराक कलांगूट कॉन्स्टिट्युएन्सी फोरमान आंदोलन केलें. ह्या विशीं तांणी कोर्टांत आनी कलांगूट पुलीस स्टेशनांत लेगीत कागाळ केल्ली, पूण आजुनूय कसलीच कारवाय केल्ली दिसून येना. बेगोबेग ही वनस्पती आनी जैव विविधताय नश्ट करप्यांचेर कारवाय करची अशी मागणी थळाव्यां सयत कलांगूट कॉन्स्टिट्युएन्सी फोरमान केल्या. We were actually shocked to see this such a gross violation that is being committed on Kalangut, very close to my place. This is a very important shrub. This is known as jeel, and आमी तेका कितें म्हणटा लिंगोड म्हणटा आमी तेका. And this is one of the plant that holds that sand dune, and it protects the sand dune. आता पयशे जाल्यार तुमी सगळ्या दर्याचेर जर पळय sand dune आसा थंयसर ते जिली जाल्या तेचेर वयल्यान. And not only that, this is a protected species which is medicinal. What I know of, at least 2 companies from Chennai is actually making cough syrup for cold from this very plant. Also, this medicine is being used for women's menstrual cycles, for issues with that. This is a medicinal plant. आणि अशे हे बाबतीन त्यांनी अशे कातरून उडयला आणि they are giving some silly reasons. It is not acceptable. And as the biodiversity committee, on behalf of the biodiversity committee, we strongly condemn such an act, and we want this guy, whoever has done this violation, that he restores this entire area back to what it was, and we are also willing to help to even plant more of this. आमच्या प्रेसिडेंटान आमी कंप्लेन केलेले आनी आमकां हायकोर्टाची ऑर्डरीन ते बंद जालेले. आता परत जाला. इतले वेजिटेशन कातरप इट्स नॉट अ 1 डेज थिंग. हे खूब दीस जाले आसतले कातरलेले आहा आनी मागता आमच्या लोकल ऑथॉरिटींकूय हेचेर घेवचें, कित्याक लोकल ऑथॉरिटी आतां न्यू स्ट्रेंड काडला फकत लोकलांक कोटा करपाक, बट असले दिल्लीवाले भायले पळय आहा तेंचेर कसलेंच एक्शन जायना. वेर्णा उद्देगीक वसणुकेत स्ट्रीट लायटी नाशिल्ल्यान कामगारांक काळखांतल्यान वाट काडीत वचचें पडटा आनी फाटले कितलेशेच म्हयने जाले रस्त्यावयल्यो स्ट्रीट लायटी पेटनात. रातच्या वेळार चलयां लेगीत कामावयल्यान सुटून ह्याच रस्त्यावयल्यान यो वच करतात. ताका लागून राती कडेन एकाद्री जर वायट घडणूक घडली जाल्यार ताका जापसालदार कोण असो प्रश्न थंयच्या थळाव्यांक पडला. हांव आसा वेर्ना IDC गेटीचेर, जी टायटन गेट म्हणटात ती गेटीचेर आसा आनी तुमी हांगा पळोवंक शकतात हांगा फाटल्यान कितलो काळोख आसा तो. जाल्यार हो जो काळोख आसा तो पळयल्यार अशें दिसता की हांगा जी स्ट्रीट लायट आसा ती कंप्लिटली बंद आसा. आनीक फाटले कितलेशेच म्हयने जाले हांगा हांव जेन्ना लेबर्सां कडेन उलयतालो, जे कामाचे सुटोवन जे वयतात तेंचे कडेन उलयतालो, तेंचे कडल्यान जी म्हायती मेळ्ळी फाटले कितलेशेच म्हयने जाले जाल्यार हांगा ही जी लायट आसा, हांगा स्ट्रीट लायट आसा, हांगा असोच काळोख आसा म्हणटात ते. जाल्यार
एक अजापाची गजाल की हो जो जागो आसा हो वेर्ना IDCचो मेन जागो, मेन एंट्रन्स तसोच मेन एक्झिट म्हणटात. जाल्यार हांगा काळोख असो पळयलो जाल्यार खुबशे अशे प्रश्न येतात की प्रशासन हांगा केन्ना लक्ष घालतले, कित्याक हांगा मेन जागा असल्या कारणान हांगासल्यान भायर वचपाक येवपाक खुबशीं चलयां सुद्दां काळोख जातकीर ती आपले घरा वचपाक लागून हांगा बसीक रावतात, ती आमी पळयतात. पूण हांगा काळोख आशिल्ल्या कारणान खुबशे लोक आमी अशें पळयल्यात मोबायलाचे फ्लॅश लायट पेटोवन वाट सोदीत म्हणटात तशें मोबायलाची फ्लॅश लायट पेटोवन आपले बसी कडेन बस स्टॉपार वयतात, तेवूय आमकां दिश्टी पडटा. सो हांगा प्रश्न असो येता की हो जो काळोख आसा हो वेर्ना IDC न्ही जी मेन जाग्याचेर ही स्ट्रीट लायट बंद पडलेली आसा ती. सो अशी करता ह्या माध्यमांतल्यान ह्या न्यूजांतल्यान एक अशी मेसेज प्रशासना कडेन पावतली की वेर्ना IDCन हो जो काळोख आसा तो काळोख बेगीनचे बेगीन हांगा जे लायट्स स्ट्रीट लायट जे पोल्स आसात ते स्ट्रीट लायट्स कनेक्शन बेगीनचे बेगीन येतले आनी हांगा उजवाड जातलो. गोमंतक TV खातीर हांव गौरेश गांवकर, वेर्नासून. बोरीमोळ केपेंच्या खेळा संकुलाची सामकी चवथिकाय जाल्या. खेळा प्राधिकरणांत ताची देखरेख करूंक नाशिल्ल्यान ताची बिकट स्थिती जालेली आसा. आशी कुशीक टायल्स पडल्यात, झाडां झुडपां वाडल्यात, तशेंच मुळाव्यो सुविधा उपलब्ध ना देखून संबंदीत प्रशासनान हाचेर लक्ष घालचें म्हणून मागणी जावपाक लागल्या. केपें सांगे मालात आशिल्ल्या एकमेव अशा खेळा संकुलाची सामकीच अवतिकाय जाल्या. कितलोसोच तेंप जालो ह्या खेळा संकुलाची सारकी देखरेख जावना. फाटीं वॉकिंग ट्रॅक घालपाच्या कामा वेळार मातशी देखरेख केल्ली, पूण उपरांत ह्या संकुलाचेर पुरायेन आडनदर जाल्ली दिसून येता. आशी कुशीक टायल्स पडल्यात, झाडां झुडपां वाडल्यात, स्विमींग शिकपाक येतले जाल्यार स्विमींग पूल आसा पूण कोच ना. अश्यो जायत्यो मुळाव्यो सुविधा उपलब्ध नाशिल्ल्यान हालीसराक लोक चडशे हांगा येवपाक पळयनात. हे विशीं खेळा मंत्री तशेंच थळाव्या आमदारान लक्ष घालचें अशी मागणी जावपाक लागल्या. तुम्ही पळयता हांव आसा बोरीमोळ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सान, म्हाज्या फाटल्यान पळयता तुमी स्विमींग पूल आसा. हो प्रश्न स्विमींग पुलाचोच ना, केपें स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स टोटल जे फॅसिलिटीज आसा, एक म्हणल्यार फुटबॉल ग्रावंड तेजी पीच आसा पळय टोटली रफ जाल्ली आसा. तशेंच फक्त खेळटा म्हणटा बॅडमिंटन एक कोर्ट, बाकीचे सरावंडींग पळयलें जाल्यार सरावंडींग टोटली निग्लेक्टेड केल्ले आसा. थंय टायल्स उडयल्ले आसा, खंय तरी जे प्रिमायसीस आसा हेजे कॉम्प्लेक्साचे थंय झाडां जाल्लीं आसा. हेजी जे फेन्सींग आसा ग्रावंडाची सभोवती ते कळमेल्ले आसा, अर्दी कट जाल्ले आसा. स्विमींग पुलाक जो मेन म्हणल्यार कोच आसता तो कोच अनेबल आसा आनी फक्त जे लायफ गार्ड आसा तेच लोकांक स्विमींगाचे हांगा शिकयतात. पूण खंय तरी हेजे कडेन टोटली निग्लेक्ट जाल्ले आसा. खंय तरी हेजेर स्पोर्ट्स मिनिस्टर गोविंद गावडेन लक्ष दिवपाची गरज आसा. हांव गोमंतक TV खातीर केपेंच्यान कृष्णानंद पेडणेकर. हे आशिल्ले आवाज गोंयचो हे बुलेटीन मेळ्ळा गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक. पळयत रावात गोमंतक TV.